बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी प्रार्थूया. सर्गींच्या बाबा मरिये मायेचे वाटसरे तुझे पवित्र सभेक नव्या जिविताचा भरोसा केलाय. आज आम्ही तिका आमच्या आदर्श म्हणून घेता. या तिच्या इमाजीचे तुझं भरपूर आशीर्वाद घाल. तिची इमान पड्यो पवित्र अशी यात्रिका आमच्या सर्गीच्या राजा पावो आणि तिका रूप भाव कर या मागता तुझ्या बंदाचे नावी आमेन. नमन तो rector Bapu Manadip Bapu Baptist Villages brother आणि फिरगज गवळी मंडळीचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकारी सर्व समितीच्या सांग्यानो पुणशेतीच्या समितीच्या सांग्यानो सैर्या धैर्यानो पुणशेता गायल्या भक्तिकानो तुमकां सर्वांक म्हजे वंदन. 8 वर्सां आदीं अमेरिकेच्या वॉशिंग्टनान गेल्ल्या वेळार व्हडली मजबूत एक कथेद्रल आसा. मरयेच्या निश्कळंक कथळ करपी सवरले मायेक समर्पिल्ली इगर्ज आनी इगर्जेन जायत्यो आल्तारी आसात त्यो मरयेक समर्पिल्ल्यो आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार जायत्या नांवान मरी थंयसर आसा. आनी एक खुशीन आमच्या भारताच्या
वेलंगणी माये की आत्ता दवरली पळयल्या ती वॉशिंग्टन डीसीक तितल्या पयस गांवांत तितल्या उठल्या गांवांत सयती वेलंगणी मायेक आमच्या भारताच्या मायेक ते नमन करतात गौरव दितात. आज आमी नलमाडी मातली उडपी दरप्रांताचे मातली अख्ख्या भारताचो लोक वेलंगणी माता म्हळ्यार नमन करता आनी तिचें नांव वर्णिता. मरये मुखांतर आमी जेजू लागीं वचचे आनी मरी म्हणटा तो कितें सांगता तें करा म्हण. तर आज मरये वस्तू रितीनी आमकां सांगलें आमी उडातो ते आमचे जिणेंत पाळोवंक प्रयत्न करचे. आनी तीच आज आमकां सांगता कश्ट सोंसल्या उपरांत जैत आसतले आनी आमच्या जिणेंत कुरीस लाभल्यार मात तुका कुरो लाभतलो. तर आमच्या जिणेंत कस येवं दी, समस्या येवं दी. आमच्या जिणेंत भरवसो दवरून मरये बरी रावल्यार किरासण्यान उरल्यार आमी जैत येवन जातल्या. भारताच्या लोकांक परत्या रितीची ही भलायकेची माय आदार दिता. कलमडींत आमकां आत्मच्या सगळ्यांक आदार दिवन आसा हीच पोर्शेकाची वेलंगणी माय. आईच्या दिसा नव्यान आराम करता आसतना मरये माय मुखार जेजूच्या लागीं या आमची कुटुंब आशिर्वादान भरोवन दिली. त्या दाडा आमी पावट उबारता जाल्यार प्रमुख गणिता वेळार स्वतंत्र जाल्ल्या वेळार इंडिपेंडन्सा वेळार आनी आज मरयेचो बावटो उबारलो कितें म्हळ्यार देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांत आसा ते आमी मानता आनी मरये तुज्या पुता सांगता आमी सर्गार येवंक आशेता म्हण. तर ह्या वेळार आदार आशिल्ल्यांक सर्व हांव वेलंगणी मायाची आशिर्वाद मागता. रेक्टर बाबा ब्रदर हांव सगळ्या तुमकां समेस्ता देव बरें करूं म्हणटा. वेलंगणी माय आमा बसोक विनंती कर. आता आमी मरयेच्या मनाक 3 नमान मरये सांगता म्हणुया. नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वथा आमेन. आता आमी समेस्तनी देव मंदिरा भितर सरचे आनी तशेंच सक्रामेंताच्या आराधना खातीर आमकां आमी तयार रावचे. Somo
आमचो मोगाळ सोमी दयाळ राई कृपे सागोर आमचे समोर ताचे समोर आमी दिंबेर पडोवन ताका नमस्कार करता. ह्या दनपराच्या वेळार सूर्य आमकां आजुनी ताचो उजवाड दिता आसतना सूर्यापरास उंचलो उजवाडाचो व्यक्ती आम्हा सर्वांक आमचे जिणेचे केन जावन असो तो सोमी तुमच्या मोगार म्हजेर मोगार ह्या पवित्र वस्तून तूं हाजर आसा. आमचो मोगाळ आमचो दयाळ कृपे सागर सोडवणदार जल्मात आसतना त्या बेतलेमांत गांवांत तो जल्मलो आनी हे वेळी ताचेंच म्हणलें घर ताका नातरलें आनी ताच्याच घरांत जिवंक ताका जल्मूंक जावना बगार एक पयशेल्या गांवांत आनी एकल्याच्या घरा आनी तेय गोरवांच्या गोट्यांत तो जल्मलो. आनी ह्या वेळी पयल्यान पयलें ताका नमस्कार करूंक आयले भोव दुबळे ह्या संवसारांत कसलोय स्थान मान नातले ते गवळी त्या राती येवन ताका नमस्कार केलो आनी वर्ता रितीन ताणें नमस्कार केल्लो आसता त्या गवळ्या संगी आमी आमचो नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. धनिया तो जेजू जल्मल्ल्या वेळार प्रशांत वातावरण काळोख सक्कडी लोक न्हिदून आसो वेळ मनजाती तांच्या ठिकाण्याक आनी तांच्या जाग्यार आसो वेळ कसली चटवटीक ना कसलोय वावर ना कसलोय आवाज ना. ह्या वेळार थंयसर आसले मनजाती ह्या रायांतल्या रायाक त्या गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मल्ल्या जेजूक त्यो नमस्कार करतात. तर त्या सर्व मनजाती संगी आमी सांगता नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. धनिया जेजू जल्मल्ली खबर सगळ्यांनी पावली. सक्कट लोकांक ताची खबर पावल्या उपरांत जायतो लोक संतोष पावलो. पूण हेर तसलो लोक थंयसर मोसरान भरले. पूण ताका ताच्या जिणयेंत असलो बरो मनीस येता म्हणलें ताका मोसराचें जावन गेलें. ताच्या जाग्यार आनेकलो येता म्हणलें ताका कठीण दोस व भेस सुरू जालें. पूण मोगाच्यानो भोव पयशिले जाणटे बुदवंत आनी तवळचे खालार पवित्र ग्रंथ जाणा जाल्ले ते तेग राय तेग ज्योतिश्य भोव पयस थावन ते येतात. येताना काणी गो घेवन येतात आनी ते गर्दनाच्या गोट्यान जल्मल्या जेजूक ताका नमस्कार करता. तर तांचे संगी त्या राया संगी बुदवंत मनशां संगी आमी नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार
कर्या येया नमस्कार कर्या धनिया सगळं सांगा म्हणूया येया नमस्कार कर्या येया नमस्कार कर्या येया नमस्कार कर्या धनिया देखन बसा सोम्या जेजू तुया आलतारीर बोपोवीत उंड्या रुपारी हाजर आसून म्हाका तुजो स्वादीक सांगात दिताय तूं कितलो मोगाळ कितलो बरो तूं म्हजो मोग करताय म्हाका सांबाळताय आनी पोसताय सोम्या जेजू तूं म्हजो इश्ट तुवें म्हणा हांव तुमकां चाकर म्हणना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा म्हणो इश्टा जेजू म्हजे संगी तूं रावताय उलयताय आनी म्हाका सांगात दिताय सोम्या जेजू तुवें म्हाका दैवी खाणान पोसले तुवें म्हणा जो कोण म्हाका खाता तो सस्ना जियेतलो तुज्या दैवी खाणान हांव धादोशी जाता हांव संतोश पावता म्हजे थंय तुजो जीव वाळटा देखून अर्गां तुका आराधन तुका होगळाप तुका म्हजे उपरांत म्हणा आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हर्शिलो जावं तुका सोम्या जेजू नमान तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हर्षिता तुका सोम्या जेजू वर्णिता तुका सोम्या जेजू वंदिता तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 भो नमस्कार फावो जाल्ल्या म्हज्या जेजू तुका नमान करता तुजे नांवाक सदांच जयकार आमी मागता आमच्या जिवितांत तूं आमचें दिर्वें तूं आमचें मोती आनी तूं आमचें निजान मोलादीक दुर्वें म्हूण समजोन आराधन आनी तुका आमी अर्गां दिता आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत तुजो मोग आसून तुजेर सरपडोन तुजे लागीं प्रतीक जावन आमचे आराधनाचे उलय तुजे मुखार दवरता तुमची जाप अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू म्हजें जिवीत फुलोवंक फावो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू म्हाका तुज्या सांगातपणान मोग दिल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू बरें कुटब आनी सांदे फावो केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू विज्ञान वरां म्हजे सांगाता रावल्ल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू बरा भलायकेन आमकां तुवें सांबाळल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू परगांवांत असल्या भाव भयणींक तुवें राखल्याक अर्गां आनी आराधन तुका सोम्या जेजू म्हजी आत्मीक जिणी फळादी केल्ल्याक अर्गां आनी आराधन
तुका सोम्याचे म्हज्या मोगाच्यांक आदार आनी बेसांव दिल्ल्याक अर्गांनी अर्दां तुका सोम्याचे आमी अर्गां आराधन दिता आसतना सोम्याक आमी उतार दिवंक आसा आमी तुजो मोग करता कित्याक आमच्या जिणयेंत जायतें सोदून आमी गेल्या खणा वस्तूंनी सर संतोश ना अधिकारार संतोश ना आमच्या पयशा दुडवांनी आमकां संतोश ना आमच्या जिणयेंत हेऱ्यांनी होगळीक विसरले वेळार आमचें संतोश आटापून ना बगार जेजूचो मोग आमी केल्ल्यान जेजूचो सांगातपण आमचें तें आसल्यान आमचें तें आसा संतोश तर आतां म्हणया तुमची जाप जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हज्या मोगा तूं म्हजो इश्ट देखून म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो बरो गवळी देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हाका खरें बरें दिताय म्हणून तुज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हज्या कश्टांत आदार देखून जेजू म्हज्या मोगा तूं म्हाका जिवीत आनी जीव देखून जेजू म्हज्या मोगा तूं म्हाका वाट सत आनी जिवीत देखून तुजे म्हणे म्हाका जिवीत ना देखून जेजूचो मोग हांवें आनी तुवें करचो अधिगर्ज आनी सदांच आमी तांकां वंदीत आसतना सदांच ताचें नांव आमी गावचें आनी ताका विशेशान आमची स्तुती गावची आतां उबे रावन गायन मंडळी सांगता आतां गीत आमी गावया मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक तेंबी सर्गी संसारी सडपडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक देवी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो देव पण तुझे लिपोन मनशा कुडगेवन आयलो पाताक एक मात साडून आमचे गतीन जियेलो उंड्या रोपी मनशा कुळाक सांगा तुजो बोगच्याक सदां दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक देवी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवेन जिवीत जोरो पायशी सांचे दुले उंडो वायन मास
स्वास्रगत कर तुझे कुडीन बदलय म्हज्या उगडा साकरात म्हणून सोम्या तुवें आदेश सांग दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हरी दिवे सदी संसारी सरपडटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या दयेकन बसा सर मान आनी होगळाप रायांच्या रायाक देवाक आमच्या सोम्यांक आज सोम्या लागीं आमी उलोवंक आयल्या बगार आमी तो उलयतना आमी आयकूंक प्रयत्न करया इजाया प्रवादी मुखांतर ताणें सांगलें जावन आसा भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां परत इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 40 आनी 9 अध्यायान तो म्हणटा म्हज्या नांवान उलो केलो परत इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 40 आनी 1 अध्यायांत म्हणटा हांव सरेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजो हात धरता भिये नाका तुका आदार दिता जुवांच्या सुवार्तेंत 10वो अध्याय 11वी वळ हांव बरो गवळी म्हज्या शेळ्यां पासून जीव दिता हांव म्हज्या शेळ्यांक राखता म्हणटा तर आमचे थंय निरासपण कित्याक खंत कित्याक इराराय कित्याक हेरांक दुरसूचें कित्याक आनी सोमी म्हणटा मातेवाच्या सुवार्तेंत 6वो अध्याय 25वी वळ अंतराळाची सुकणी ती वोंपिनात लुविनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाब तांकां पोसता तुमकां तो पोसचो ना गी तर सोमी म्हजे लागीं कितें उलयता आमी दोळे धांकया काळीज आमचें उक्तें करया तो उलयता कितें तें आयकवया त्या देवाळांत देव देवन आसलेल्या सामुएला लागीं तो उलयलो निमाणें तो ताळो देवा समजल्या उपरांत सामुएल म्हणालो उलय सोम्या आयकता तो तुजो चाकर उलय सोम्या आयकता तुजो चाकर तर तेंचो उतार आमच्या काळजान म्हणया आनी सोमी कितें तुमकां सांगता आयकया 12 अपोस्तलांक सांगाता तरबेती दिल्ली आनी जेजूक कुर्सार व्हरतना ते धांवून गेले सांज जुवां उरलो पूण जाल्यार जेजूक परगट करूंक धैर्यान मुखार येवंक ना जालो पूण थंयसर उपरांत तो 11 जाणां दिश्टी पडल्या वेळार सांत थॉमसाक दिश्टी पडोना तो दुबावलो पूण थॉमसाक दिश्टी पडल्या वेळार ताणें म्हणलें आसा म्हजे सोम्या म्हज्या देवा ताचे बरी आमी म्हणया गीस म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हूण हीं उतरां आमच्या दोळ्यांत आमच्या मतींत हाडया उलय सोम्या आयकता तुजो जागोर आनी सांत थॉमसा बरी म्हणया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा देव मनशा सांगाता रावोंक आयलो मनशा सांगाता सदांच रावच्या तो किरकोळ मनीस जालो आमकां सदांच सांगात दिवंक ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या उंड्या रुपार तो हाजर आसा संवसार सरा पर्यंत तुमचे सगळें आसतलो म्हूण
ताणें बसयला त्या जेजूक आमी नमस्कार करया. एमावसाच्या वाटेर चमकल्या सिसांबरी आज आमी म्हणया सोम्या आमचे संगी तूं राव, सोम्या तूं आमचे संगी राव. ह्या सोम्यांक नांवाडया हरसिया आनी आतां आमी गावया जेजू तुका हांव सदांच हरसिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता. उबे रावया, गायन मंडळी सांगाता गावया. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावाडटा, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावाडटा, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नांव पाडटा, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नांव पाडटा, तुका हांव वंदिता. तूं सोम्यो जेजू दुलोबानी दयाळ, तुजी दय हर एक वेळ जियेवका शेता. तूं सोम्यो जेजू दुलोबानी दयाळ, तुजे दयेन हर एक वेळ जियेवका शेता. जियेवका शेता, जियेवका शेता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावाडटा, तुका हांव वंदिता. तूं सोम्यो जेजू मोगळांनी मोवाळ, तुज्या मोगान हर एक वेळ जियेवका शेता. तूं सोम्यो जेजू मोगळांनी मोवाळ, तुज्या मोगान हर एक वेळ जियेवका शेता. जियेवका शेता, जियेवका शेता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावाडटा, तुका हांव वंदिता. जेजू तुका हांव सदांच हरसिता, तुका नावाडटा, तुका हांव वंदिता. इतलो बरो देव आमचो सोमी आमकां राखता, सांबाळता. जायत्या फावटी आमी ताच्या मोगातान पयस वेता, खुरपे थावन पयस वेता, पूण जाल्यारय तो आमकां बगसूंक तयार आनी आमकां सदांच तो फाटीं काणी घेवंक तयार. तर आमच्या जिणयेंत जायते रितीन केल्ल्या चुकीचें बगसणें मागया आनी आमची पातकां वळखूंक की मोरें मन मागया. जायते फावटी आमी पातक्या प्रास आमी घातकी जड जावन आसां. केल्लो उपकार आमी बावडिनाव. जायते फावटी आमकां दुबाव वयर दुबावच. जायते फावटी हेरांक अपमान केल्लें आसा. आमच्या मागण्याचेर आमच्या जिविताचेर शेळेपण आयिल्लें आसा. हेरांचो बेपारवो केल्लोय आसा. हेरांचेर मोसोर पावल्लोय आसा. राग काय आमी उणें केला गी. कुटुंबांत शेजारास आमी सांगाता मोगान जियेल्या गी. ह्या सर चुकींक बगसणें आमी मागया. तोच बगसणेचो दातार आमची काकूळ करतलो. तुमची जाप बोगस आमकां सोम्या जेजू, बोगस आमकां सोम्या जेजू. तुज्या मोगाळापणाचो बेपारो केल्ल्या खातीर बोगस सोम्या सोम्या जेजू. तुज्या देवपणा केल्या मना खातीर बोगस आमकां सोम्या जेजू.
आमच्या जिणेच्या शेळेपणा खातीर भोगोस आमकां सुम्या जेजू. हेरांक दिल्ल्या वायट देखी खातीर भोगोस आमकां सुम्या जेजू. आमच्या वायट चिंतना आनी साली खातीर भोगोस आमकां सुम्या जेजू. कुटुंबात थंड आनी भेद करून जियेल्ल्या खातीर भोगोस आमकां सुम्या जेजू. चिल्लर कारणांक हेरां लागीं राग दवरल्या खातीर भोगोस आमकां सुम्या जेजू. हेरां विशीं दुबाव केल्ले खातीर भोगोस आमकां सुम्या जेजू. पेल्या ताई भावबंदपणान संबंद नेगार केल्ल्या पासत भोगोस आमकां सुम्या जेजू. ह्या आनी हेर पातकां खातीर धर्मी वडिलां मान आनी गौरव दिनातले खातीर हेरां विशीं वायट उलयल्ल्या खातीर कुटुंबांत मागण्या सारके करिनातल्या खातीर आमी तुजे लागीं भोगोस म्हणटा. कुटुंबांत बेसाचे कायदे आमी खऱ्या प्रती पाळिनातल्या खातीर वावराड्यांक आमी जायती मजुरी दिनातल्या खातीर तांकां कठिणायन चलयल्ल्या खातीर वाडून येवच्या भुरग्यांक जिणेचे नैतीक मौल्यां शिकयनातल्या खातीर खाणा जेवणाचो पिवनाचो विपरीत मोग केल्ल्या खातीर आमी बक्षणे मागया. आनी सोम्या तुज्या मोगान उरो म्हाका कृपा दिवन मागया. सर्दी बी घालया थोड्या तेसां खातीर आमी मागया. लागशिल्लीं पयशिल्लीं प्रत्येक जाण वेल्लेंगणे मायेचेर पातळी दवरणे आयिल्ल्या वखदा हो पवित्र वेळ साखरमेचे आशिर्वाद घेवचो वेळ थोड्योच घडयो उरल्यात. आतां तकली बागोवन ताचे लागीं मागया. आमचे कुटाम राख म्हण सांगया. आमच्या युवजणां भुरग्यांक सारकी वाट दी बरो फुडार दी म्हण मागया. पिडेस्ता मालगड्यांक खंती दुखींत ता निवार म्हण सांगया. सेवा दिवच्या याजका धार्मिकांक राख आनी सांबाळ म्हणया. पातकां आनी सुटका आमकां मेळच्या खातीर जिणी बदलावपा खातीर मागया. घरचे वंद आमच्या मदें आसा तांकां कुमोग करून बरें मन रस म्हूण मागया. गर्व राग हंकार द्वेश स्वार्थ साणूंक आमी मागया. तुमचेच खातीर मागा. सोम्या जेजू तुज्या मोगान आनी आमच्या भाव भयणीच्या सावसान जिवच्या समेस्तान तुजी दयाळाय फावो जावं. एकामेकां बक्षून आनी बक्षणेन जोडून तुज्या बक्षणेची कृपा आमकां दी. मरियमान दाखयल्या वाटेन सदांच चलाशें आनी वेलंगणी मायेच्या परवशान जियेशें तूं आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी आशिर्वादाचें गीत गावया येद्या व्हड्या साक्रामेंताक. पूर्वी
प्रार्थुया. ये देवा विशी सगळं काल तुझ्या कष्टांचा उघडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचं फळ सदां आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र विस्तार मान करून आमकां दयेन फावो कर. तूं आमचो राय धनी म्हूण वळखून तुका प्रणिपात करता आनी तुजे मुखार दिंब्यांनी पूण आमचो मान पाटयता. जो जियेत राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आज आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या रुपांतराची परब आचरण करता. जेजूक कठीण दगदोणी मेळटली आनी ताणें खुर्साचें मरण मरोंक जाय म्हूण शिसांक कळयल्या वेळार सोम्या थंय तांचो भावार्थ दंडाळ्ळो. ह्या संदर्भात तांकां धैर्य दिवच्या पासत आनी कश्ट जैताक आनी सासणीक जिविताक व्हरून पावयता म्हूण दाखोवंक जेजू रुपांतर जालो. आज वेलांकणी सायबिणीच्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी 9 दिसांचे नोवेन आरंभ करता. आयच्या दिसा मरी कश्ट सोसूंक शिकयता म्हणलो संदेश आमी नियाळ करता. मरी कुटुंबांत जल्माली. सांजोकी आनी अन्नाची धूव जावन जुजेची पतीण जावन जेजूची आवय जावन एलिझाबेथीची संबंदीण जावन देवाक आनी मनशांक मानवाली स्त्री जाली.
आमी कितें कुटुंबान सोंसतांव तें सगळें तिणें सोंसलां आनी भोगलां. ह्या सर्व संगतींनी ती म्हणाली, हांव जावन आसां सोम्याची चरण दासी, तुजे खुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आमच्या कश्टान सोम्याच्या खुशेक खाल जावन ह्या वरवीं ताच्या हाचीरपणाचो अनुभव जोडूंक मोरी आमकां प्रेरण जावन दी म्हूण मागया. वेल्लंगणी मायथें मोगाळ भावा आनी भयणीनो, अर्था बरीत प्रस्तावन आमी आयकले. आज जेजूचें रुपांतर म्हणल्यार आमच्या कश्टांचें जिवीत फुडें करूंक जेजू आमकां धैर्य दिता म्हूण जालें. आनी सांगाता मरिया संवसारी स्त्रियां भितर सदैव आमच्या जिणेंत सर कश्ट सोसूंक कृपा दिवंक ती आदर्श वा आमकां कुमोगरचे आदार म्हूण आमकां भोगतलें. तर हे मतीन आमचें दवरून आमची सर पातकां वळखून घेवया आनी आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तयार करया. आमची पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडा अपराध. ह्या पसर बगेर जाता तुमकां मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या रस्त्यार देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूल करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
या सर्गींच्या बापा रुपांतरले आपले कुडीन जेजून सिसा आपल्या दोय देवपणात प्रकाश दाखयलो आनी अशें तांचो भोर थीर केलो. त्याच बराबर तुवें तुज्या आपणल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडें परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतरां सदांच जागो फाळो दिवन सर्गार ताचे महिमेन वांटो घेवंक आमकां बाबय. आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या तूं क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनां. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताचीं वस्त्रां हिमपर्यंत धवीं आनी ताच्या तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताचीं चक्रां जळत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय व्हाळटली आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार असले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तें हांवें देखलें. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रांत ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी, सस्नाची पदवी ते केदींच सोमची ना आनी ताच्या राजवटीचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस पोरास चलयता सगळे पृथ्वी वय तोच व्हरतो. सर्वेस पोरास चलयता सगळे पृथ्वी वय तोच व्हरतो. सर्वेस पोरास चलयता पृथ्वी नासो दुनिया करावळीचे गान आनंद भोगू. कुपानी काळोख वाजतात ताची भोवती न्यायनी ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. सर्वेस पोरास चलयता सगळे पृथ्वी वय तोच व्हरतो. सगळ्या संसाराच्या दन्या मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेणा परी काढता. मळब ताची नितीवनपण परगडता. सजनंगा देखतात ताची महिमा. सर्वेस पोरास चलयता सगळे पृथ्वी वय तोच व्हरतो. तुंस सर्वेस्परा संसाराचो सर्वाधिकारी देवा मोदी अत्युन्नत म्हणटात तोच तुंस. सर्वेस पोरास चलयता सगळे पृथ्वी वय तोच व्हरतो. सां पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचें येणें तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारेन विणलेली घडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात. ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखिल्लो आसा. निजाकी देवा बापा थावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवातावन ताचे विशांत आयिल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हणलें, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला. पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार होच ताळो आकाशा थावन आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो. ह्या शिवाय आमचे मोदें दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेशी आमी आयकला. तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार बरें. दीस उजवाडासर आनी फांत्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणांनी उदेसर काळोखांत प्रकाशतेल्या एक दिव्या बरी तो म्हणयेत. देवाचें उतर हें देवाचे वळपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. बाकी तू अंपार मोरी मान होगला फावो झाले तुझे तांचल मालो ख्रिस्ताम सोजोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सो दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआंक आपणा संगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरविंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांच्या मुखार तो रुपांतर जालो. ताच्या मुखामूळ सुर्या बरी परजळ्ळें, ताचें वस्तूर उजवाडा बरी धवें जालें. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसलें. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगात आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांगा हांव 3 तोंब मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणेर वमतेत शेवटले. तवळ जेजू तांचे चर्चेन येवन तांकां आपूण म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारन पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पूत मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजूचे रुपांतर कश्टांचें जिवीत फूड करूंक धैर्य दिता. मरी
आमचे कस सोसूंक आदार दिता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावा आनी भयणीनो, लग्नाचें जिवीत सुरू केल्ल्या एका जोड्याक वर्ती आशा आनी संतोष तांचेंच भुरगें देवान फावो केल्ल्या वेळार, देवान तांकां भुरगें फावो केल्ल्या वेळार ताका बऱ्यांतलें बरें दिवन ताका व्हड करता, लालन पोशण करतात. आनी आमी तशेंच व्हड जाल्ल्या तांचो मोग, तांचो बरवसो आनी तांचे विशेश जावन जागृताय आशिल्ल्यान येदोळ पर्यंत आमी बऱ्या रितीन जियोन आसावूं. भुरगें व्हड जावन येता आसतना ताच्या घरा भोंवता, आसता, खेळटा, न्हय आवय बापायक मोग संतोश दिता, कुटुंबाच्या सांद्यांक, सयऱ्यांक, शेजारच्यांक. अशें व्हड जावन येता आसता त्या भुरग्यां थंयच घरा रावल्यार बरें न्हय. बगार हेरां लोकांक बरी समाजान ताणें व्हड जाय, जंय बरें जाय तें वर्सां जाय. आनी ह्या वेळार ताका इस्कॉला धाडूंक आसता. आनी इस्कॉला धाडटा आसतना सुलभान भुरगीं आयकना वचोंक, सुलभ ना. कितें थोडीं जाणां चडावत थोडीं वेतलीं, थोडीं वचोंक इस्कॉला वचोंक पाटी करता. कित्याक घरा गम्मत खेळयेत, वशयेत, जाय तितले बरें जेवयेत, घोवयेत आनी कोणाचें बंदड ना, हें ना. इस्कॉला कितें वेचें म्हणलें चिंता येता. पूण हें भुरगें LKG गेलें, UKG पावलें, वा फर्स्ट स्टँडर्डाक गेलें, वा दुसऱ्या क्लासीक गेलें, व अंगणवाडींतल्यान पयल्या क्लासीक गेलें, संतोश जालो. इल्ले कश्ट आसले, इल्ली बंदड आसली, इल्लो त्याग आसलो, इल्लो सॅक्रिफीस आसलो. ह्या वेळार इतलें केल्या उपरांत वर्सां उपरांत आनी एक क्लासीक वचोंक साद जालें. म्हळ्यार इल्ले आमच्या जिणेंत इल्लो त्याग केलो, इल्लो सॅक्रिफीस आमी केलो, इल्लें बरें चिंतून आमी फूड केलें, तवळ आमच्या जिणेंत बरें जाता म्हणलें आमकां समजता. आनी ह्या परी जेजून ताच्या आपल्या शिसांक शिक्षीत करच्या खातीर, ताची तरबेती संभोवन करच्या खातीर ताणें रुपांतर जावचें घडीत आनी भारी आमच्या अपवित्र पुस्तकांत, पवित्र ग्रंथाक आद्य तें दिवचें घडीत जेजूचें रुपांतर. आनी थंय गेल्ल्या वेळार थंयसर जेजू रुपांतर जाता. उबार पर्वताचेर वचून तो ध्यानाक मागण्याक वता. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार भारी एक प्रशांत जागो. तुमच्या मदें जायतीं जाणां यात्रीक पयण केलां जावंक बरो, त्या पर्वतार ते चडल्यात जावंक बरो. थंय गेल्यार व्हडलें बस व्हरता लागीं, ताच्या उपरांत वयर वचूंक व्हडल्या बसा वचूंक जायना, जिपां करतात. जिपाचेर चड वयर वचा जाय. त्या पर्वतार गेल्या उपरांत आपुरबायची व्हडली इगर्ज आसा, जेजून रुपांतर जाल्ली इगर्ज. आनी ह्या वेळार थंयसर इतलो आमकां संतोश भोगता की देवान प्रत्येक जावन ताच्या भक्ती कार्याक देवाची खुशी जाणां जावंक विंचल्लो तो जागो म्हूण. आनी ताणें रुपांतर जाल्ल्या वेळार त्या शिसांक दाखोवन दिलें, म्हजी जिणी तुमच्या सांगाता जियेतना बरी आसली. कित्याक 3 वर्सां तुमच्या सांगाता आसतना हांव बरें नासलो, बरेंच केलें. आनी जायत्या रितींनी तुमकां कितें केलें म्हळ्यार उदक आयनान बदलिलें, 5 उंड्यान 2 वाचलें, तुमकां 5,000 वयर लोकांक जेवण वाडलें, जायती पिडा घूण केली, उदकाचेर चलचें आनी हेरांनी चलचे खातीर कुमक केली. आनी हें सर ताणें केलें आपणा खातीर न्हय, पूण हेरांच्या बरेपणाक केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाळ भावांनी भयणीनो, ह्या रुपांतराच्या कार्या निमती तो प्रत्येक जावन घडीतना मुखार आमकां दाखयता. कितें म्हळ्यार प्रत्येक जावन ताच्या शिसांक ताणें दाखोवंक प्रयत्न केले. कितें म्हळ्यार तुज्या जिणेंत अनिवार्य म्हणलें कश्ट येतले, परिक्षा येतली, पंतावन येतलें, पूण एक दीस धैर्य घे आनी हें सर्व तुका बऱ्याक पडटलें म्हणलें दाखोवच्या खातीर. आनी विशेश जावन जेजूक कठीण तगतोण मेळटली
आनी ताणें मरूंक जाय म्हूण शिसांक ताणें कळयल्ल्या वेळार सोम्यांतय तांचो भावार्थ धंडळ्ळो. जेजू खरोच सोडूनदार म्हूण पातयेवन ताचो पाटलाव केल्लो. तांचो मोगाचो व्यक्ती नाश जातलो म्हूण चिंतूंक तांकां असाध्य जाल्लें. ह्या संदर्भार तांकां धैर्य दिवच्या पासत आनी आमचे कस आमच्या जैता व्हरून पावयतात म्हूण दाखोवंक तो रुपांतर जाल्लो आज आमी उडास करता. मरयेच्या संता भक्तांच्या जिणेन जायतीं कोडू घडितां घडलीं तरी तांणी सोंसलें आनी ती निमाणी जिखलीं. तशेंच आमच्या जिणेंत घडची सबार घडितां आमच्या रुपांतराची निशाणी म्हणून आमी समजूंक जाय. मोगाळ भावा आनी भयणी, देव आमकां खंयच्याय घडये तो आमकां एक वळख दिवंक तयार आसतलो. हो एक वैयक्तीक बरो अनुभव आमी हर एक घडये दीस येवचे ते कस बांदतावन वा सवालां धैर्यान काणी येतात तर तो आमकां बरो अनुभव दैवीक अनुभव मेळटलो. हांगासर बाप आपल्या पुताक कळीत करता, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, तुमी म्हाका आयका. तर हो तुजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका म्हणलें देवाचें उतर येता आसतना आज तुमी सर वर्त्या उर्बेन मोगान ह्या वेल्लंगणी मायेच्या भलाकी मायेच्या पुनतेच्या वार्षिक महापर्वाची सुरवात करून तुमी हांगासर नोवेनाक मिसाक हजर जाल्यात. ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी सर नियाळोवंक प्रयत्न करता, मरी कस सोंसूंक शिकयता. होचो अनुभव जाल्ल्यान आज आमी हांगासर आसा. मरी आमच्या हर एका घडये ती आदार दिता म्हणलो बरवसो आमकां. आनी आपणांतच देवन सर्व देवन ती आमकां आदार दिता म्हणलो हो गुर्त. अमेरिकांत येल्लो स्टोन म्हणलें एक उद्यानवन, म्हणल्यार व्हडलें एक आंतरराष्ट्रीय उद्यानवन, व्हडलें एक गार्डन आसा. आनी थंयसर एकच ताणें उजो पेटलो खंय. जायते रान थंय मरी आसलें तें उलपालें. आनी थंयसर मस्त सुकणीं मनजाती लासल्यो, थोड्यो मनजाती धांवून गेल्यो. आनी ह्या वेळार उजो पालोवंक थंय लागीं आयले तितल्या भितर जायते रूख झाडां थंयसर करपोवन गेलीं आनी थोडीं सुकणीं मेलीं आनी सगळ्या रूख थंयसर करपाले. आनी ह्या वेळार थंय सर्वे करूंक थोड्या सिबंदीक धाडलें खंय. त्या बऱ्या उद्यानवनांत तितल्या बऱ्या गार्डनांत बरें करून मेंटेन कसो उजो पेटलो. आनी पेटलो जाल्यार कितले वस्तू नाश जाल्यात हाचे न्हीद जावन एका तरेचे लेखपाक काडच्या बरी सिबंदी धाडली खंय. आनी अशें लोकांक अशें मुखार मुखार वता आसतना पळयत आसतना सगळ्यांनी भस्म जालां. थोडे चड करपालां आनी मेलां आनी थोडे कडेन इल्ले उबार तग्ग आसा आनी सडावर सगळ्यांनी घस आनी थंय पुरा कस्ताळ. आनी एक कडेन वेताना करपोवन आसल्लें इल्लें थंयसर भस्म पळयता. आनी आयिल्लो तो थंयसर सर्वे करूंक आयिल्लो सिबंदी ताचें बेत काण घेवन ते उबार आसल्ले तो भस्म काडटा आनी उखलता. पळयतना एका सुकण्याचे ते आस्ते पंजर सुकणें थंयसर लासून गेलां. सगळें उखल्लें ताणें. उखलतना भितर थंयसर ताची पिलां आजुनी जिवीत आसात. सगळ्यान उजो पेटल्या वेळार त्या सुकण्याच्या आवयन धांवून तिणें तिचो जीव वाचयत आसलो बगार थंयच रावलें ताच्या पिलांक सुरक्षीत दवरच्या खातीर. आनी त्या आवय सुकण्याचो इरादो थंयसर जारी जालो. आपूण मेलें आनी पिलां थंयसर जीव उरलीं. मोगाळ भावानी भयणीनो, ह्या जिणये पयण्यार वेता आसतना जेजून देवा बापान जेजूक दिलें. जेजून आमकां मरयेक दिलें
आनी मरी आमच्या पैणार आदार दिता आनी आमकां कुमो करता. प्रत्येक जावन आमच्या जिणेंत कश्ट संकश्ट आनी विशेश जावन भिरांत आयिल्ल्या वेळार ते आदार दिता मनशाक साक्ष पळया आमी. बडव्यान बरी खबर दितना मरी भियेल्ली. बरयल्ल्या गर्भस्थणीक प्रसूतपणा वेळार जागो मेळनासतना रावल्ल्या वेळार ती शर्मेल्ली. भुरगो जेजू देवाळांत सुकल्ल्या वेळार तिका आकांत आयिल्लो. जेजूच्या 30 वर्साच्या गुपीत जिणयेंत ती थंयसर जेजू सांगता मौनपणी ताची वाट पळयताली आनी बरसाल्ली. जेजू आजापा करतना देंवचाराच्या बळांक करता म्हूण सांगतना तिका मस्त बेजाराय जाल्ली. जेजूक बलात्कारांत खुरीस व्हावंक दितना मरयेचें दूख चडल्लें. जेजू खुर्सार उमकाळतना ती सगळीच कळवळ्ळी. जेजूची निर्जीव कूड उस्क्यार घेतना मरी दुकान बरल्ली. ही सर गडिता नेंगी आमकां दाखयता सोम्याची माता मरी आमकां लागीं आसा. ती आमकां आमच्या जिणेंत आयिल्ल्या समस्यांत फूड करूंक कश्ट सोसूंक ती आमकां आदार दिता म्हूण. मोगाळ भावा आनी भयणी, 30 आनी 3 वर्सां जेजूक प्रेरण दिल्ली मरी 3 दिसांच्या कठीण कश्टा वेळार जेजूच्या भोव लक्षिलान पाटलाव करून ताका सांगात दिता. त्या वेळार तिणें कांय केल्लें आनी उलयिल्लें आयकूंक मेळना तरी तिचें मौनपण जायतें उलयता. खुर्सा वाटेर वेतना 3ऱ्या तेसा वेळार जेजू खुर्सा पोंदा पडटा. तवळ ताका उठोवंक मरयेक सांगात जेजूक दिता. जेजूक आदार जालो जायत. 4थ्या तेसा वेळी मरी जेजूक भेटता. हांगासर जेजूक ती आदार दिता. निमाणे खुर्सा म्हणली मरी भोंवणपणी उबी रावन जेजू सांगात दिता आनी हे सर कश्ट मरी सोंसिकायन सोंसता. जेजूच्या कश्टा मरणा थंय रडल्ली आनी गायल्ली. तितलीच ती आज तिच्या कश्टांच्या भुरग्यां थंय रडता, भिरमत पावता आनी आमचे कश्ट सोंसूंक बळ दिता. मोगाळ भावा आनी भयणीनो, जेजूच्या कश्टा मरणांत मरयेचो पात्र विशेश आनी विशिश्ट आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिणेंत वर्त्या रितीन दादोसकाय दिवची तसली वर्ती उतरां मरयेचो भक्त सांत ॲन्सलेम म्हणटा. सर रक्तसाक्षींनी तांच्या कुडीन सोंसिल्ले सगळे कश्ट सांगता गेल्यार ते मरयेच्या कश्टांक कांयच न्हय म्हणटा तो. तर मरयेन अशें न्हीद जावन आमकां भायल्यान पळोवचें आसलें दूख तिच्या दिसानांत मानसीक रितीन देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता आसतना विशेश कश्टान खंतीन ते सर सोंसिकाय सोंसलें तर जाल्यार सांत बर्नर्ड म्हणटा जेजूच्या कश्टांत वांटेली जाल्ल्या मरयेक रक्तसाक्षी म्हूण उलो मारूंक ही पाटी सरनात म्हणटा. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, जेजूचें रुपांतर आज आमच्या जिणयेंत कश्ट सोंसूंक वा फूड करूंक जेजू धैर्य दिता म्हूण आदार दिता जाल्यार ती वेल्लंगणी माता मरी आमची माय आमच्या जिणयेन कसले कश्ट येवं दी, संकश्ट येवं दी, पंथावनां येवं दी, ट्रायल्स येवं दी, आमचे टेन्शन्स येवं दी, हे सर्वांचेर झुजोंक आदार दिता म्हणली पातळी चडया आनी सोमी दिव. तो आमकां आदार दिता आसतना मरी आमकां सांगात दिवं. आमेन. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी सतमंतान देवाक सर्वदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रस्त्याराक जो पवित्र संभालो आमकां मरेता जन्मलो पोंस नरकांत सोंसले ताका कुसार जोडलो
तो मेलो ताका आनी केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तसे सामान्य गेलो सरगार चढलो सरपती देवाच्या बसला थंय जिवांची करून येतालो सदमंता पवित्रज्ञ कथोलिक सभे पातकांचे भक्षणे मोगाळ भावा आनी भयणीनो आमची प्रार्थना त्या सवा मागणी सर्गींच्या बापा उचेर आतां विस्वासान आमी दवरुया. मोगाळा बापा पवित्र सभेचो वावर चलोवन व्हरच्या गवळ्यांचेर याजकाचेर धर्मिकांचेर आनी लायकांचेर तुजी आशिर्वादा वतून जेजूची सुवार्ता धैर्यान प्रगट करूंक बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थी मनान लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बोळ दी. तांणी लोकांच्या मोगान भरून आपली जबाबदारी प्रामाणीकपणी पाळूंक आनी हर एका नागरिकाचे वाडावळी खातीर वावरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे मदलो एकवट आनी माया मोग सडय. आमी एकामेकाच्या गरजांक पावोवन बरें फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काम नासतना पयशाच्या अडचणेंत आसल्या आमच्या भावा भयणींचेर आस्पत्रेंत विविध पिडेन कश्टांच्या सोमेस पिडेसांचेर विविध समस्यांत समाधान होगडयल्या आमच्या भावंडांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी सोंसचे कश्ट सासणीक जिविताक पावयतात म्हणलो बरवसो तांचे थंय रुता कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कश्टांच्या जाग्यार सुवार्ता प्रकट करच्या याजकां धार्मिकां आनी लायकां खातीर आमी मागता हांव. धैर्यान तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक तुज्या पवित्रात्मेचे बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी दैवीक अनुभव जोडून आमच्या जिवितांत रुपांतर हाडूंक कश्टांत भियेनासतना भावार्थाक साक्ष दिवचें जिवीत धैर्यान जियोंक घटाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजा बसून आमी मागया. प्रत्येक जावन ह्या पुणसतेच्या रेक्टर बाप भोवमानादीक बाप बॅप्टिस्ट विनेजीस ब्रदर लॉरेन्स आनी तशेंच पुणसतेच्या समितीच्यांक आनी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक देव आशिर्वादान भरो म्हूण आमी मागया. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन.
बापा तुझे दैविक वेसा गंदुतांचे काणिकाचे बापा तुझे दैविक वेसा मोगाल बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगाल बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वत्र देवा बापा मानता तसं जावन म्हाका ते महिमेवान देवा आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या रुपांतरान वांगलेलो तुझ्या महिमेचो उजवाड आमच्या दण्याचेर वांकय आनी ती पवित कर तांच्या वरी बातकाचो काळोख धांवडाव तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो विंचलेल्या शख्सा मुखार ताणें आपले वैभव विचितपण परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपल्या कुडीचे सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें अशें ताणें मनान सिसांची खुर्साच्या इणपणां केलीं आयती आनी जी महिमा एक दीस ताजे कुडार्थ कुडी फावो जातली तीच आपले असत मनच्या तमेच्या कुडीन आदी फुडें राजपानी भांगोन दाखयली देखून सर्गीच्या सरधळ बरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता बापा खरंच तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही दणी पवित्र मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोदूंक पेक्षा आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या हांसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जावन जातस
ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्यास सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेत मनशां वसत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो घोट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही करता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला मातसो मेजता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूत पवित्र आत्मेच्या एकपणात सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या जिणेन येवच्या कश्टा संकश्टांत गरजेचें धैर्य आनी आमचें धैर्य मेळापच्या बसत आतां विस्वासान सगळ्यान केल्या मागण्या बराबर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी प्रकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्यांक बक्षिता तशें आमची बदकां बगस आनी आमकां ताळ्यान उडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या जोडूनदाराचे क्रिस्ताचे हेणे बरोवशेन हत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तुका शांती देणे कोडान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. समयांची शांती सदांच घाल तुमचे सभे आसूं. माय मगसान एक वडचो घुर जावन एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळया मरियेचो पुत्र आमचे जिणेचे केंद्र जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा आपयल्यान आमी सुभागी सुम्या तुमच्या उतरांचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं मोशा वर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव मोजे सांगाता. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं
भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकार मनशा कुळाचेर फांक इलोई. आमी आतां घेतला त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे मारिफात कुडी सारके बरजळीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मनशेंजरांनी मुखार येवन मुर्दोम दिल्यांक मनाची वात दिजे म्हणून हांव विनंती करता. आयच्या दिसाच्या नव्यानाक मुर्दोम रावल्ली आयवर नोरोन्ना उद्यावर, जॉयल बार्नज उडपी, फिलोमिना मेंडोन्सा बारकूर, इयोना ज्योत्स्ना पिंटो वामंजूर, आलिस कार्डोजा उद्यावर, जेरोम सॅन्ड्रा ब्रिट्टो संतेकट्टे, रेनिटा मिनेजस उडपी, हेनरी मॅक्लिन कॉर्नेल कोळंबे, ट्रेसी अम्मा ब्रह्मावर, सरिता नेवल मस्करेनस परंपल्ली, झेवियर डायस उद्यावर, अविटा ॲस्ट्रिन डिसोजा कलमाडी, प्रिन्सिया जोहन्ना फर्नांडीस तोट्टम, प्रिन्स्टन पिंटो कलमाडी, नील आणि निलिया डिसोजा कलमाडी, शर्विन अँड शॉन डिसिल्वा कलमाडी, सॅम्युएल अँड शर्मिला डिसिल्वा कलमाडी, शरण डिसोजा कलमाडी, रोनाल्ड अँड शांती डिसोजा कलमाडी, जेरोम सॅन्ड्रा ब्रिट्टो संतेकट्टे, रेमंड डिमेल्लो अँड फॅमिली शिवमोग्गा, जेम्स पिरेरा कलमाडी, ग्लेझी बार्नस उडपी, मॅक्सिम डिसोजा कलमाडी, लीना डायस गुंडीबैल, प्रियाल दुबई, रॉलिन डिसोजा केम्मंड, पाउल अँड अपोलिन डिसोजा अँड फॅमिली नीलावर, जेफ्री वाज अँड फॅमिली ब्रह्मावर, शलोमा अँड शाइनल फर्नांडीस तोट्टम, रेनॉल अँड फ्लेवी फर्नांडीस तोट्टम, रॉकी डिसिल्वा अँड फॅमिली ब्रह्मावर, लेस्टर अँड डेन्वर नजरेत दुबई, क्रिशल अँड क्रिश्मा मार्टिस पांगळा, रोविन अँड रोवित कॅस्टिलिनो फामूर, हिल्डा सल्डाना कलमाडी, हेराल्ड पिकार्डो तोट्टम, रिशान डिसोजा उद्यावर, जोशुआ अँड जोनाथन डेसा बेंगलूर, अनिल अँड सॅब्रन मेंडोन्सा उडपी, स्टीवन अँड रेश्मा कॉर्डा शिरवा, रॉबिन कुटिन्नो पालिमार, लीना कॉर्डा अँड फॅमिली शिरवा, निलिमा मोनी शंकरपुरा, लिनेट डिसोजा उद्यावर. मोगाचो न्हू वेलंकणी सायबिणीच्या नव्यान आमी करया दयकन दिमी गेल्या. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या ये भोव नितळी अवकारी भोव भगवंत्रीनादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंचून काडली. देव पुता तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बुगला दीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवंक वा तूं आनीकय सड वाडोवंक हांव भोवसो रत्रेकता. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुझ्या आनंदसो भक्तीन उडास करतला
तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय. तुज्या देवपुताच्या परिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागयलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदवून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परततां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मातशे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज आसचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां. नोवेनाची ते सावां ह्या परी आसात. बरी सैरीक मेळोवंक, वर्टिको गूण जावंक, बरें काम मेळोवंक, एरोपांत बरें काम मेळोवंक, युरिनरी प्रॉब्लेम गूण जावंक, किडनी डायलिसीस सारकी जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक, मोतीक समाधान मेळोवंक, बें पयस वचोंक, शेळ ताप गूण जावंक, एअर होस्टेस काम मेळोवंक, जाग्याचें काम बऱ्यान जावंक, कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, कामांत बरें मेळोवंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, मायग्रेन गूण जावंक, थायरॉयड गूण जावंक, बरें मार्क्स मेळोवंक, बरें काम बरो पाग मेळोवंक, मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, लुकसाण जाल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, ब्लड रिपोर्ट नेगेटीव येवंक, कार्य बऱ्यान जावंक, हात आनी गुमटी दूख गूण जावंक, सावदी वचोंक, मेडिकल पास जावंक. ह्या त्या सावांक आमची त्या सावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या खुशी आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजान पेटयल्या संभवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां. हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल गोडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तेन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गेच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयान ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भुगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें. ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. नोवेनेचो पयलो दीस. हे कथावेन अवकारी जेजूच्या अति वर्ते रचने तुज्या थंय सर पदवेदारान वर्ती कामां केल्यान. रचनेच्या वेळी सर उदक सागोरान ताणें एकठांय केल्ल्या बरी कुरपेच्या आनी सबायेच्या ग्रेस्त गायेन ताणें तुका नेटयलां. हे मनशा कुळाच्या नांवार्थी गौरवा प्रार्थवेचे 7 वर्ते सोबाये देवाच्या बगेवंत मंदिरा देव बगेवंत त्रिंदतीच्या बागी आमी तुका शिताव. मोगाल भलायकीचे माये आमी तुज्या लागीं मागतां. विनाती कर म्हूण पवित्र सभे पासत बगेवंत पापा पासत आनी सर बऱ्या मनाच्या मनशा पासत सांबाळ सर तुज्या भुरग्यांक आनी कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां मागून दी. बगेवंती माये पातकाच्या अंकारान संपूडच्या आपायांत आशिल्ल्या युवकांक बचाव कर आनी निश्कळपणाच्या वाटेन तांकां तूं चलय. अवकारांक तांच्या निश्कळपणाच्या शिगुणान सांबाळ. हर एका कुटुंबांत माया मोगाचो बांद दिल कर
करेन सुतून जावन साय वडिलांची मेलफांक विधवींची सांबाळणार निरादरांचो आसरो गरजेवंताचे भंडार आनी पिडेस्तांची भलायकी तुज्या लागीं आमी परत देवाचो मोग आनी कृपा तूं जोड दी अशें आनी सदांच देवाच्या पातयेची भुरगीं जावन जिवोवच्याक फावो कर आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचे दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सुखसाय दी. अशें कश्ट वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयेळायले आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वेलंकणीचे मये भगेवन आमच्या दुस्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.